उदक म्हणजेच जिवीत. आयकुया प्रसाद पांगम हांचें उलोवप. उदका विशीं मातशें उलोवया. सोंपत चल्लां उदक, थोडे जागे जावया. उदकाचेर विचार मातसो करुया. उदकाचें जतन कशें करप तें पळोवया. आमच्या जिणेंत सगळे कडेन बारीकसाणेन पळयत जाल्यार अशें दिसता की उदक खुबूच मोलादीक जावन आसा. उदका बगर आमी जगूंक शकना. पिवपाक, धुवपाक, न्हावपाक, रांदपाक सगळ्या खातीर उदक लागता. तशेंच सगळें नितळ दवरपाक सुद्दां आमी उदकूच वापरतात. चडश्या कामाक उदक खूब गरजेचें आसा. आमकां मनशाकच न्हय तर जनावरांक आनी सगळ्या झाडां पेडांक उदका बगर जगप शक्य ना. आनी जर उदक मेळ्ळें ना जाल्यार सगळेंच नानपैस जातलें हातूंत दुबाव ना. तशें पळोवपाक गेल्यार आमच्या जिवितांत उदकाक आमी पयसूच करूं शकना. तशें पळयल्यार उदकाक रंग ना, वास ना, पूण तें मधूर तशें शितळ आसता. व्हांवप हो ताजो गुणधर्म जावन आसा. थोडे कडेन उदकाक उदाक अशें म्हणटात, तर कांय जाण उदीक म्हणटात. उदक हो शब्द संस्कृतांतल्या उदकम शब्दांतल्यान आयला. संस्कृतांतलो उदकम शब्द उंदिक्लेदने ह्या धातू पासून तयार जाला. उंदी म्हळ्यार ओलें करप आनी जें ओलें करता तें म्हळ्यार उदक. आमच्या जिवितांत जितली जेवणाची गरज आसा तितलीच उदकाची लेगीत आसा. उदक नासत जाल्यार आमचे कितले आनी कशे हाल जातले हें उतरांनी सांगूंक लेगीत जावचें ना. केन्ना केन्ना नळाक उदक नासल्यार शारांनी तशेंच गांवांनी लेगीत कशे हाल जातात तें सांगपाक लेगीत भंय दिसता. आमच्या जिविताच्या दृश्टिकोनांतल्यान नदर भोंवडायल्यार अशेंच जाणवता की उदक आमची गरज म्हणूनच न्हय तर उदकाक जीवन हें नांव पडलां आसूं येत. सगळ्या प्राण्यांक उदक पिवपाची गरज दिसून येता. उदकच जिवाचो प्राण म्हूण तर उदकाक जगाच्या पयलीं निर्मिला. उदकांत प्राण्यांचे जीव बरेच फुलतात. दर एका जिवाच्या शरिरांत व्हडा प्रमाणांत उदक आसता. जनावरां तांच्या शरिराचें तापमान नियंत्रीत दवरपा खातीर, पचनक्रिया सारकी जावपा खातीर आपल्या कुडींतले वायट पदार्थ भायर उडोवपाक सुद्दां उदकाचोच वापर करतात. उदका बगर जगप जनावरांक शक्य ना. हरणां, वाग, हत्ती, शींव, अस्वलां आनी हेर जनावरां तशींच सुकणीं न्हंयांतल्यान तळ्यांतल्यान उदक मेळयतात. गिमांत मात उदक नासल्यान तांकां उदकाच्या सोदांत आपलो जागो सोडून दुसऱ्या जाग्यांचेर वचचें पडटा. आनी जंय उदक आसा ताच्या देगेच्या रानांत ती आसरो घेतात. धर्तरे वयले उदकाचें नियोजन जलचक्रांतल्यान जातना दिश्टी पडटा. दर्यांतल्या उदकांतल्यान बाश्पीकरण जावन ढग तयार जातात आनी हेच ढग पावसाच्या रुपान धर्तरेर कोसळटात. पावसाचे थेंबे जेन्ना धर्तरेर पडटात तेन्ना तानेल्ली धर्तरी मनसोक्तपणान उदक पियेता आनी धर्तरेर गोडे उदकाच्या स्रोताची निर्मणी जाता. पावसांत व्हांवपी व्हाळ, न्हंयो, तळी, झरे हे जमनीवयले सैमान निर्मिल्लीं उदकाचीं स्रोतां, जांकां लागून झाडां पेडां, सुकणीं सावदां सगळीं जाणां आपलें जिवीत फुलयतात. तशेंच पावसाक लागून जमनींतली उदकाची पातळी संतुलीत रावता. झाडांक उदकाची गरज आसता. झाडां वाडपाक, फुलां फळां येवपाक उदकाची गरज आसता. झाडां जमनींतल्यान उदक ओडून घेतात आनी पानांतल्यान वातावरणांत परत सोडटात. दर्या तशेंच न्हंयो, तळे हे वातावरणांतलें तापमान नियंत्रीत दवरतात. तशें पळयल्यार दर्या देगेच्या वाठारांनी वातावरणांत थंडसाण आसता आनी तितलीशी गरमी जायना. मनशाच्या दिसपट्ट्या जिवितांत उदक मोलादीत जावन आसा. शरिराक निरोगी दवरपा खातीर आनी हेर क्रिया खातीर उदक भोव गरजेचें. आमच्या कुडीच्या घडणेंत 60% वांटो उदकाचोच जावन आसा. उदक जर पिलें ना जाल्यार मनशाक डिहायड्रेशन, पाचन क्रियेचो त्रास आनी हेर समस्याय येवं शकतात. उदक कमी पिल्यार आमी रोगी आशिल्ल्या वरीच जातलीं. त्या खातीर योग्य प्रमाणांत उदकाचें सेवन करप मोलाचें थारता. दर दिसा 3 ते 4 लिटर उदक पिवप गरजेचें जावन आसा. हेर सजिवांक सुद्दां उदकाची अशीच गरज आसता, पूण तांच्या शरिरा प्रमाण तांकां कमी सुबेज उदक लागता. उदक आमच्या जिवितांत अमृता सारकें काम करता. उदक ना जाल्यार लोक, जनावरां
सुकणीं, झाडां-पेडां तडफडून सुकून मरतलीं. ह्या पुराय विश्वाचेर पंचमहाभुतांचो प्रभाव दिसून येता. हातूंत आस्पावता आकाश, पृथ्वी, वायू, अग्नी आनी जल. जल म्हणजे उदक. आमच्या धर्तरेचे 3 वांटे, उदक आनी 1 वांटो जमीन. हाचो अर्थ असोच जाता की जमनी परस उदक चड आसा. धर्तरे वयलें उदक 3 अवस्थांनी पळोवंक मेळटा. पयलें उदक, दुसरें बर्फ वा झेल आनी तिसरें वाफेच्या रुपान आसता. आमच्या दिसपट्ट्या वापरांत सकाळ पासून सांज मेरेन आमी उदकाचो वापर व्हडा प्रमाणान करतात. पूण धर्तरे वयलें सगळेंच उदक आमी वापरूंक शकनात. कित्याक तर दर्याचें उदक खार आसता, तर थोडें उदक बर्फ जावन घट्ट गोठून आसता आनी थोड्याच प्रमाणांत पिवपाचें उदक तेंय बीन 0.03% इतलेंच उदक आमच्या वापरा खातीर जावन आसा. जसो जसो काळ बदलत चल्ला, उदकाची मागणी वाडत आसा. वाडत्या लोकसंख्ये खातीर उदकाची मागणी दिसान दीस वाडत आसा आनी सगळ्यांक उदका पुरवणे खातीर आमी पावसाचें, न्हंयांचें उदक सांठोवन ताचो वापर करतात. व्हाळांचेर, न्हंयांचेर बांद घालून धरण बांदून उदक आडायतात आनी हेंच आडायल्लें उदक शेताक, उद्योग धंद्या खातीर वापरतात. पूण हें उदक आतां कमी जायत चल्लां आनी ह्याच खातीर उदकाची कमतरता भासता. हें एक व्हड अशें संकट सगळ्यांच्या फुड्यांत आयलां. शेता खातीर उदक खूब गरजेचें आसा. झाडां शिंपून उत्पादन वा पीक वाडोवं येता. वेगवेगळीं धान्यां, फळां, फुलां, भाज्यो, ऊस आनी हेर पिकां खातीर उदक सदांच गरजेचें जावन आसता. केन्ना केन्ना उदक नाशिल्ल्यान शेताचीं शेतां मरून वतात. मेहनत सगळी बेकार जाता आनी उत्पन्नान खूब व्हडलें लुकसाण जाता. वेगवेगळ्या कारखान्यांनी आनी वीज प्रकल्पा खातीर व्हडा प्रमाणांत उदक वापरतात. वीज निर्मणी खातीर व्हडा प्रमाणांत उदक वापरून वीज तयार करतात. सामाजीक स्तरार उदक मनशाच्या दिसपट्ट्या जिविताक मुख्य जावन आसा. पिवपाचें, रांदपाक आनी धुवपाक उदक गरजेचें. नितळ उदक पिवपाक मेळचें हो दर एका मनशाचो हक्क जावन आसा. तरी जगभरांत लाखांनी लोकांक हाचो परिणाम भोगचो पडटा. तांकां पिवपाक नितळ उदक मेळना. प्रदुशीत उदकाक लागून जावपी दुयेंसां जशें कॉलरान कितलेशेच जाण दुयेंत पडटात. कितल्याशाच लोकांक उदक पिवपाक मेळना. नितळ उदकाची उणीव दिसान दीस जायत आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार नितळ उदक वखद जावन आसा. तें रोग ना करता, जे सगळ्या जगाक वखद जावन रोग मुक्त करूं शकता. उदक सुवासीक करून पिवपाची पद्दत आसा. चाफे, कमळ, नागकेशर सारक्या फुलांनी उदक वासाचें करून भांगराच्या, रुप्याच्या, तांब्याच्या वा मातयेच्या आयदनांत दवरून पिल्यार ताचो आरोग्याक खूब फायदो जाता. उदकाचें म्हत्व खूब आसून लोकसंख्येन जाल्ली वाड, प्रदुशण आनी वातावरणांतलो बदल हे सगळे उदकाच्या स्त्रोताचेर दबाव घालीत आसा. धर्तरेच्या पोटांतल्या उदकाचो चड उपयोग आज जायत आसा. कारखान्या खातीर जावपी प्रदुशण आनी हिसपा भायर उदकाचो वापर ह्या खातीर उदकाचें प्रमाण कमी जायत चल्लां. वातावरणांत प्रदुशण जाल्ल्यान योग्य प्रमाणांत पावस पडना. ऋतुचक्रांत खूब बदल जाल्ल्यान आनी पावसाच्या दिसांनी पावस पडनासतना गरमी जातना दिश्टी पडटा. थंडी सारकी पडना आनी ह्या सगळ्या कारणांक लागून धर्तरेच्या पोटांतल्या उदकाचो सांठो कमी जातना दिसता. आनी एक कारण हांगा मुजरत सांगनशें दिसता. पयलीं सगळे लोक शेत कसताले आनी जमीन सैलसर करून भात रोयताले. जमीन सैलसर जाल्ल्यान पावसाचें उदक धर्तरेच्या पोटांत सांठतालें. आतां शेतां तशींच पडींग आसात. जमनीचो वयलो भाग कसूंक ना म्हणून घटसाला. जमनीचे कल्ल फुटूंक नाशिल्ल्यान पावसाचें उदक जमनीन जिरना. तें व्हांवून दर्यांत वता. तशेंच खुबश्या जाग्यांचेर कॉंक्रिटची जंगलां जाल्यांत. झाडां पेडां कातरून त्या जाग्यांचेर घरां बांदल्यांत आनी घरा भोंवतणी जमनीक सिमेंट घालून सुंदर केलां खरें, पूण उदक धर्तरेच्या पोटांत जिरोवपाक मात जागो दवरूंक ना. पयलीं दोंगरांतल्यान व्हाळांतल्यान व्हांवपी पावसाचें उदक दर्यांत मेळटालें. दोंगरांतले व्हाळ, न्हंयो पुरोवन थंय घरां बांदल्यांत आनी जे सैमीक रितीन धर्तरेच्या पोटांत थोडें गोडें उदक वतालें तें वचूंक शकना. उदकाच्या साठ्यांत भर पडना
आनी हें जर अशेंच चालू उरलें जाल्यार एक दीस सगळ्या मनशांक उदका शिवाय मरचें पडटलें आनी धर्तरी ओसाड जावन पडटली हातूंत दुबाव ना. तशेंच धर्तरेर कितल्योश्योच न्हंयो आसात आनी त्यो शुद्ध उदकान भरून व्हांवतात. पूण आयज पळोवपाक गेल्यार तांची अवस्था दयनीय जावन गेल्या. एका काळार जाचें उदक तीर्थ म्हणून आमी पिताले त्या उदकांत कचरो, कारखान्यांतले कॅमिकल्स, बाथरुमांतले मोरयेंतलें न्हावपाचें उदक ह्या न्हंयांनी सोडून आमच्या पवित्र न्हंयांचे गटार जावन पडिल्लें दिश्टी पडटा. इतलेंच न्हय तर ह्या खातीर उदकांत आशिल्ले जीव ना नपयत जाल्यात. न्हंयो सुकत चल्ल्या. जी सगळ्यांची तान भागयताली ती स्वता सोंपत चल्ल्या. एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत व्हांवपी न्हंय नातीं जोडून दवरताली, पूण आतां तर तिकाच मदींच आडावन दवरल्या आनी वाटूच तोडल्या. जगा आनी दुसऱ्यांक जगोंक दियात हो संदेश दिवपी मनीस न्हंयेक मारून उडयतना दिसता. झाडां कापून रानां ना जालीं आनी पावस कमी पडपाक सुरवात जाली. आतां तर उदक वापरतना खूब जतनाय घेवची पडटली. दर एक थेंब वाचोवप ही काळाची गरज जावन आसा. आयज जर आमी उदक वाचयना जाल्यार आमच्या फुडल्या पिळगेक दर एका थेंबा खातीर तळमळचें पडटलें. धर्तरेच्या पोटांतलें उदक पयलीं 40 फुटार मेळटालें. आतां ही उदकाची पातळी 50 ते 200 फूट सकयल गेल्या. उदकाचो इबाड दर एकल्यान बंद करूंक जाय. आमचे नळ चालूच आसात, कोणूच ते बंद करिनात. वापरा शिवाय उदक बेश्टेंच व्हांवत आसता. दर एकल्यान कपडे उमळटाना नळ चालूच दवरपाक जायना आनी कमी उदक वापरचें. न्हातना शॉवरान खूब उदक पिड्ड्यार जाता, थंय बालदेन जाय तितलेंच उदक वापरचें. उदक वांटोवंक जाय जाल्यार ताजें जतन करूंक जाय. उदक कमी जाल्ल्यान दुयेंसां वाडत चल्ल्या. उदकाचेर आयिल्लें संकट पयस करूंक जाय म्हूण हाचेर उपाय सोदून ताचेर काम करूंक जाय आनी हें करपाक संवसारांतल्या दर एका मनशान वावरूंक जाय. दर एकल्याची ती जापसालदारकी जावन आसा. शेता खातीर जें उदक वापरतात तें सांबाळून वापरूंक जाय. आतां तुमी म्हणटले शेत करूंक ना जाल्यार खातली कितें? पूण हातूंत मातशें सांबाळून उदक वापरलें जाल्यार उदक बऱ्या पैकी वाचतलें. कमी उदकांत चड पीक दिवपी बियां वापरूंक जाय. गरजे शिवाय जेवण सुद्दां पिड्ड्यार करूंक जायना. उदक दुशीत जालां तें नितळ करून प्रदुशीत कशें जावचें ना हें लक्षांत दवरूंक जाय. पावसाचें उदक सांबाळून सांठोवं येता आनी हेंच उदक आमी आमच्या घरकामांत वापरलें जाल्यार कितलेशेंच उदक वाटायतलीं. कपडे धुवप, झाडांक न्हावपा खातीर पावसाचेंच उदक आमी वापरूंक शकता. पावसाळ्यांत चडांत चड झाडां लावप गरजेची, जाका लागून सैमीक रितीन झाडांक उदक मेळटलें आनी आसा तीं झाडां कापूंक दिवप ना, तर तांचो सांबाळ करप ही दर एकल्याची जबाबदारी आसा. पावसाक उदक आडावन उदक जिरोवप सारको उपक्रम हाडपाचें गरजेचें आसा. पयलीं बांयो आसताल्यो आनी पावसाचें उदक लेगीत ह्या बांयांनी भरतालें आनी धर्तरेच्या पोटांत साचतालें. पूण आयज वचत थंय बांयो पुरून उडयल्यात आनी उदक भरपाक तशेंच भायर येवपाक वाटूच दवरूंक ना. उदक हें जरी भुंये परस चड आसा तरी आमी ताका उणें लेखूंक फावना. जगांत जी वस्त चड मेळटा तिका मोल नासता. ती वस्त जेन्ना मेळना तेन्ना आमकां तिचें मोल जाणवता. म्हूण उदक ही वस्त खूब म्हत्वाची आसा आनी तिचें म्हत्व जाणून घेवन तिचो योग्य तो वापर करूंक जाय, जाका लागून सगळ्यांचें जिवीत सुखाचें जावं शकता. देव बरें करूं. उदक म्हणजेच जिवीत. प्रसाद पांगम हांचें हें उलोवप आमी आयकलें. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.